देगावा डोंगरार म्हादय
भोवूर भोवूरता ही चोरता आर म्हादयता पाणी कोंडीची कानी म्हादयता पाणी कोंडीची कानी कोंडीर रवान कातासा कोंडीर रवान कातासा दुरो पिस्तो गे बाय कातासा दुरो पिस्तो आर म्हादयता पानीर शेताची कानी मेरे रवान गातासा मेरे रवान गातासा थकू समती गे बाय गातासा थकू समती गे बाय गातासा अरे म्हादयचा पाणी खळखळ पाणी म्हादयचा पाणी खळखळ पाणी झोतीर धोलान गातासा झोतीर धोलान गातासा पोळी होडा गे बाय गातासा पोळी होडा गे बाय गातासा पोळी होडा असं म्हादयचं पाणी झळझळ पाणी म्हादयचं पाणी खळखळ पाणी म्हादयचं पाणी गडगड पाणी म्हादयचं पाणी घसघस पाणी म्हादयचं पाणी झळझळ पाणी म्हादयचं पाणी खळखळ पाणी म्हादयचं पाणी गडगड पाणी म्हादयचं पाणी घसघस पाणी सगळ्यांक नमस्कार। म्हादय मायेच्या या खळखळीत येवकारा उपरांत उतरांनी येवकार दिवपाक हांव तुमच्या मुखार हजर आसा। पूण म्हाका दिसता म्हादयचो जितलो खळखळ व्हडलो तितलोच आमचो ह्या माणकुल्यां खातीर ताळयांचोय बी गडगड जावपाक जाय। देव बरें करूं। हांव मागच्या पयलींच तुमी तांकां ताळयो दिल्ल्या खातीर उपकारी। म्हाका दिसता जो सुंदर नाच हांगा सादर जालो, जे सुंदर सूत्रसंचालन हांगा भुरगीं करतात आनी अर्थात मुखार जे नाच सादर जातले त्या भुरग्यांची अपुरबाय करपाक आयज आमी हांगा जमल्यात, त्या खातीर तुमच्या ताळयांचो जो आवाज आसा तो असोच उरूं अशें तुमच्या लागीं मागता। इशानो आयज आमच्या खातीर खूब खोशयेच्यो खीण। आयज परत एक फावट पेटूल घेवन आमी केप्यां आयल्या। भुरग्यांनी सांगलां तशें पयलेच फावट केप्यां ह्या महाविद्यालयांत जरी पेटूल कार्यावळ जाता आसली तरी आसतना 2019 वर्सा जेन्ना मडगांवच्यान पेटूल कार्यावळ भायर सरली तेन्ना पयलेच फावट जंय पेटूल पावले ते कुडचड्यार आशिल्ले, ह्याच केप्यां मालात आशिल्ले। आनी म्हाका याद जाता त्या प्रमाण 2015 वर्सा मुखेल कार्यावळ मडगांव केल्या उपरांत 2016 वर्साची मुखेल कार्यावळ आमी रवींद्र भवन कुडचडे हांगा घडोवन हाडली। म्हणटकर केपें वाठार आनी पेटूलाचो खूब व्हडलो संबंद आसा आनी आमकां खूब खोस जाता
की कोविडाच्या 2 वर्सांच्या ब्रेका उपरांत आमी परत एक फावट पेटूल घेवन मडगांवांतल्यान भायर सरल्यात आनी तुमच्या मोगान आनी आशिर्वादान रोखडेच हे पेटूल गोंयभर फिरतले हातून म्हाका मातूय दुबाव ना. इश्टानो, आयज ह्या कार्यावळीक आमकां मुखेल सोयरी म्हूण लाभल्यात पुणेच्या औद्योगीक तंत्र संस्थेच्यो संचालक डॉक्टर अश्विनी कुलकर्णी. हांव तांकां आमच्या सगळ्यांच्या वतीन ह्या वेळार येवकार दिता. तशेंच आमच्या मदीं हजर आसात ज्येश्ठ कोंकणी साहित्यीक जयस्वाल फर्नांडीस, सरकारी महाविद्यालय केपेचे प्राचार्य डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य, तशेंच हॉली क्रॉस कॉन्व्हेंट आंबावलीच्यो मुख्याध्यापिका सिस्टर सेवरीन बाय. हांव तांकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी तुमी ताळयांनी आमच्या आयच्या मानेस्तांक येवकार दिवचो अशें तुमच्या लागीं मागता. इश्टानो, जेन्ना 2015 वर्सा पेटूल कार्यावळीक सुरवात जाली तेन्ना आमच्या मुखार आमचो हावेस खूब स्पश्ट आशिल्लो. आमकां कोंकणी भाशा मंडळाच्या माध्यमांतल्यान कोंकणी भास भुरग्यां मेरेन पावोवपाचो हावेस आसा. आमकां खूब प्रामाणीकपणान दिसता की कोंकणी भास किंवा खंयचीय भास जर संवसारांत टिकतली जाल्यार ती भुरग्यांच्या ओंठार खेळपाक जाय, ती भुरग्यांच्या काळजान विकपाक जाय. आनी होच हावेस घेवन कोंकणी भाशा मंडळ फाटलीं 10-12 वर्सां भुरग्यांचे वेगवेगळे तरेचे बाल साहित्य, ते मागीर संगीत जावं, पुस्तकां जावं, CD जावं, पेनड्रायव्ह जावं, शिक्षणीक साहित्य जावं, अशे तरेचे साहित्य तयार करपा खातीर वावुरता. आनी हे साहित्य तुमच्या मेरेन पावुचें म्हणून पेटूल सारकेली कार्यावळ घेवन आमी गोंयभर भोंवतात. हांवें म्हळें तशें आमकां 2 वर्सां एका तरेचो ब्रेक लागलो कोविडाक लागून, पूण हे साहित्य, हे संगीत, ह्यो काणयो, ह्यो कविता घेवन ह्या वर्सा तरी आमी गोंयभर भोंवतलीं आनी मुखार तुमच्या सहकार्यान अर्थातूच वेगवेगळ्या कडेन पेटूल कार्यावळ जातली. ही कार्यावळ घडोवन हाडटना तुमचो सगळ्यांचो सहभाग, तुमचें सहकार्य मेळटा म्हणून हें शक्य जाता. आयज ज्यो 9 शाळा सांगे आनी केपें म्हालांतल्यो हांगा ह्या गितांचेर नाच सादर करतली, सांगपाक खूब खोस भोगता की आमच्या फक्त एका उतराचेर ती मुजरत हांगा आपल्या भुरग्यांक घेवन हजर रावल्यात. तांकां आमी 1 रुपयाचेंय मानधन दिनात, पूण फक्त कोंकणीच्या मोगान, कोंकणी भाशा मंडळाच्या मोगान ती हांगा आपले नाच सादर करपाक हजर आसात. हांव सुरवातेकूच तांकां दिनवास म्हणटा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी ताळयांनी बी तांकां ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणचें अशें तुमच्या लागीं मागता. ही कार्यावळ हांगा आयोजीत करपाक आमकां सरकारी महाविद्यालय केपेचो भोव मोलादीक आदार लाभला. सरकारी महाविद्यालय केपेचो आमकां हाच्याय पयलीं वेगवेगळ्यो कार्यावळी करपाक आदार लाभताच. महाविद्यालयाचे कोंकणी डिपार्टमेंट जालेच, पूण म्हाका दिसता सरकारी महाविद्यालय केपें एक अशें महाविद्यालय जंय तांचें इंग्लीश डिपार्टमेंट लेगीत आपल्या काळजान कोंकणी बाळगून काम करता. आमकां खूब खोस आसा की आमकां महाविद्यालयाचो आदार मेळ्ळा. हांव तांकांय ह्या वेळार दिनवासता आनी तांचे सगळे व्हॉलंटियर्स जे हांगा आसात तांकांय बी सुरवातीकूच देव बरें करूं म्हणटा. इशानो, आयज आमच्या मजगती आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो म्हणून डॉक्टर अश्विनी जांबेकर कुलकर्णी हजर आसात. कोणाकूय दिसपाक शकता की इतले पयसुल्ल्यान पुणेच्यान आमी तांकां हांगा मुखेल सोयऱ्यो म्हणून कित्याक आपयले. खरें म्हळ्यार तांकां हांव परत परत सोयरी म्हणटा हें अजिबात आवडचें ना, कारण अश्विनीताई आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या कोंकणी कुटुंबाचो एक भाग जाल्ली आसा. तांचें मूळ कोंकणी, तांचे बापूय कोंकणी आनी खूब वर्सां पयलीं ते पुण्याक स्थायीक जाले. थंय जे कोंकणी लोक आशिल्ले तांकां एकठांय घेवन तांणी औद्योगीक तंत्र संस्था ही संस्था सुरू केली आनी ताच्या अंतर्गत साबार शिक्षणीक संस्था प्राथमीक ते महाविद्यालय पातळी मेरेन थंय चलतात. हे करता आसतना तांकां दिसलें की पुणेच्या आपल्या सिटी प्रायड स्कुलान कोंकणी विशय सुरू करचो. आयकुपाक कोणाकूय मुर्खपणां दिसपाक शकतात, पूण ती एक ध्यास घेवन पेटिल्ली आनी हो कोंकणी विशय पुण्याक सुरू करता आसतना तांकां खूब त्रास जाले, खूब अडचणी आयल्यो आनी त्या अडचणीचेर एका तरेन जाप सोदपा खातीर त्यो कोंकणी भाशा मंडळाच्या संपर्कांत आयलो. तेन्नाचे अध्यक्ष चेतनबाब आचार्य हांच्या संपर्कांत आयल्यो आनी आमी जमता तसो तांकां आदार दिलो. पूण त्या आदारा उपरांत अश्विनीताई तांच्या संस्थेचें आमचें जें नातें जुळ्ळें तें नातें म्हाका दिसता सासणाचें आसा आनी आमकां खूब खोस आसा की आज मुजरत ती त्या मोगान हांगा हजर आसात. अश्विनीताई हांगा आसा म्हणून म्हाका हेर खंयचीच भाशा उलोवपाची गरज ना, कारण तांकां कोंकणी कळटा आनी ताच्या मुखार वचून कोंकणी बरी शिकची ह्या हावेसान ते स्वता कार्यशाळा जॉयंट जावन कोंकणी शिकता. ही आमच्या खातीर म्हाका दिसता खोशयेची गजाल आसपाक जाय. हांव अश्विनीताईक ह्या वेळार खाशेलो येवकार दिता. कोंकणी भाशा मंडळाचो इश्टानो होच हावेस आसा की जंय जंय
कोंकणी मनीस आसा तो मागीर फक्त गोंयांतूच न्हय जाल्यार गोंया भायर महाराष्ट्रांत जावं केरळ जावं कर्नाटक जावं किंवा भारता भायर लेगीत जंय जंय कोंकणी मनीस आसा तांच्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळान एक सांकळ जावन एक पूल जावन काम करचें आनी म्हाका खूब खोस आसा की वेगवेगळ्या माध्यमाच्या आदारान ते मागीर एनिमेशन सारकेले नवे माध्यम आसूं यूट्यूब सारकेले माध्यम आसूं शब्दकोश ॲप सारकेले माध्यम आसूं किंवा कोंकणी गुगलात पावो मेरेन मंडळाचें काम चालूच आसा आनी हाच्याय मुखार तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान तें काम चालूच उरतलें इश्टानो आयज मुजरत आमी आयज मेरेन निर्माण केल्ले साहित्य पुस्तकां CD पेन ड्रायव्ह हांगा प्रदर्शनाक दवरल्या मुजरत तुमी ह्या प्रदर्शनाचो लाव घेवचो अशें तुमच्या लागीं मागता आमी खुबदां भुरग्यांक पळयतात तांकां हें घेवपाचें आसता खंय तरी पालक वा शिक्षकांक आनी खंय तरी वचपाची गडबड आसता पूण मुजरत मागन की उपकार करून तुमच्या भुरग्यांक निराश करचें न्हय मुजरत ह्या प्रदर्शनाचो लाव तुमी घेवचो हांव परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक ह्या वेळार येवकार दिता आनी ह्या सगळ्या माणकुल्यांची अपुरबाय करतना पेटुलायचे यशस्वी जातलेंच अशी आस्तबाय दिता सगळ्यांक देव बरें करूं चलत चलत येता राजा सगळ्यांक
होमवर्क करू ना तर उंटाण्या पुढे असे जाऊचे ना आमची बडी शाणी झाला शाणी बडी आणि शाणी आता गो होय तिने ठरायला भुरग्याक मारचे ना फक्त त्यांच्या बरोबर खेळटली गव्हर्नमेंट कामावलीची भुरगी येता मस्ती बडी घेऊन मस्ती बडी शाणी झाली शाणी बडी मस्ती झाली मस्ती बडी शहाणी झाली हसती झाली नाचती झाली हे हसती झाली नाचती झाली हे मस्ती बडी शहाणी झाली हसती झाली नाचती झाली हसती झाली नाचती झाली हो बुरगुल्याची इष्ट झाली हो बुरगुल्याची इष्ट झाली पिशेपणा सोडून दिली हो मस्ती बडी वो मस्ती बडी वो 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 yeah! मस्ती बडी विनाकारण पाणकुल्यात तांबडे तळे गळपाचो हे पडयुलेक विसर झाला खेपाचो मारपाचो रडकुरी तोंडा पळोवन आपल्या भितर आसपाचो सरपळी गोलबरी वाटकुळी बडी झाली सरपळी गोलबरी वाटकुळी बडी आता मारची ना भुरगी तिका भिवची ना शाळेतुल्या मेजाचेर बडी आता दिसची ना बडी आता दिसची ना बड़ी बड़ी पीड़ी रड़ी कारी लाड़ी घोड़ी साड़ी उड़ी ताड़ी माड़ी साड़ी पाड़ी नाड़ी गाड़ी खड़ी बड़ी बड़ी पीड़ी रड़ी कारी लाड़ी घोड़ी साड़ी उड़ी ताड़ी माड़ी साड़ी पाड़ी बडी शाणी झाली हसती झाली नाचती झाली मस्ती बडी शाणी झाली हसती झाली नाचती झाली पिशी पडी शेण गेली शाणी बडी इष्ट 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 झाली पिशी पडी शेण गेली
कणियांच्या पावसाच्यो खळखळटा झरी अशो सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी कणियांच्या पावसाच्यो खळखळटा झरी अशो वाघ मामा खाता अटकुल्याची सान्ना अटकुल्याची काय पिटकुल्याची वाघ मामा खाता पिटकुल्याची सान्ना कोल्याची नाडे पेना कोल्याची नाडे पेना केन्नाच सोपना बादक बामुला हिजा होशियार होशियार अकबराच्या दरबारात हुशार एक बिरबल अकबराच्या दरबारात हुशार एक बिरबल न्यूटनाच्याच तकल्यार कित्याक पडले आपल न्यूटनाच्याच तकल्यार कित्याक पडले आपल बाल भगत सिंग बाल भगत सिंग बाल भगत सिंग पडला विचारात फिरग्याक धावणावचे परत कशे घरा परत कशे घरा परत कशे घरा सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी कणियांच्या पावसाच्यो खळखळटा झरी अशो कणियांच्या सरीनी भिजया भिरी भिरी कणियांच्या सरीनी भिजया भिरी भिरी कपाटातल्या पुस्तकांचेर चला घालूया घुरी कपाटातल्या पुस्तकांचेर चला घालूया घुरी अशो सरी 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 कणियांच्या पावसाच्यो खळखळटा झरी अशो फिरू
दिलीपा माता रिंग्यो मंगल खय गेले सुमती शैला बग्गियो चल रे बाळा होच पेटला पंढरी हिंगियो 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 कृष्णांदा हिंगियो 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 उल्लासा हिंगियो दिलीपा हिंगियो 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 उल्लासा हिंगियो दिलीपा मंगला सुमती योगो शैला गोईच्यान मागेल दोस्ती येईला मंगला सुमती योगो शैला गोईच्यान मागेल दोस्ती येईला वच्चा वच्चा चल वच्चा वच्चा पैकाराच्या कारवार फिरून हाडूया पैकाराच्या कारवार फिरून हाडूया चल वच्चा वच्चा चल चल वच्चा वच्चा पैकाराच्या कारवार फिरून हाडूया खय फिरवूया विचार करूया खय फिरवूया विचार करूया शीळ मातीयेच्या विचार बरिया शीळ मातीयेच्या विचार वरया वडान समास मरे विचार वरया खय होय तेंगेर गोया बिचूच बीच भल्लात आम्ही ताका पुरा कारवार भोंवडान हाडया मसाळी कोळगे अस्नोटी हणकोण मसाळी कोळगे अस्नोटी हणकुण हळगा हुळगा कदराया या या हळगा हुळगा कदराया पाड मकेरी शेजवाड किन्नर पाळ मकेरी शेजवड किन्नर केरवड खारगे सिद्धर या हो हो गिरवड खारगे सिद्धरया मनात शिजला उमेद आणि तणात बांगडे उलपैला मनात शिकला उमेद आणि तणात बांगडे उलपैला चल्या बच्चा चल बच्चा बच्चा चल बच्चा बच्चा पैकाराच्या कारवार फिरून हाडूया धान्या टिकल्यो टिकल्यो रकल्यो घराभळियो चक चकल्यो तान्या टिकल्यो भन भन रकल्यो घराभळियो चक चकल्यो उडूम गडते कचरा भोवया उडूम गडते कचरा भोवया भांडी जत्रा रे सगल्यो भांडी जत्रा रे सगल्यो फकत करावळी दाखल म्हण जाता त्याक बरे कोंब्या मटण निस्त्या खाऊ घाल घरा ये तरी निस्ते खाऊया घरा ये तरी निस्ते खाऊया शेवटे मांदा इसवण नगल्यो शेवटे मांदा ईश्वर नगल्यो कदम राणे पवार आणि कदम राणे पवार आणि उमेद झाली रे सैला उमेद झाली रे सैला पंढरी कृष्णाचा दिलीपा उल्हासा मंगला सुमती आणि शैला गोईच्यान मागेल दोस्ती येईला गोईच्यान मागेल दोस्ती येईला गोईच्यान मागेल दोस्ती येईला गोईच्यान मागेल दोस्ती
शिडी बघ पडलो बाबल्याचे फुगले मोठे मोठे गाल अरे बाबल्याचे फुगले मोठे मोठे गाल पाण्यानं भरले डोळे लाल लाल पाण्यानं भरले डोळे लाल लाल 1 2 3 अमेठी बाबल्या कसा का कॉमेडी आदा पादा कुळपादा कुळपादा पागरीचा सारी लोका मगरीचा कुळपादा रावणीचा गुडपादा रे रावणीचा गुडपादा खेळूचो येळ इलो खेळूचो येळ राजाची राणी पलंगावर बैसून मागतायसी केनाळ फूल मागतायसी केनाळ फूल पेन्मेशार लोका मेळत नाय केनाळ फूल आप्पा लिप्पा साळचो गोणो चिकून धर आप्पा लिप्पा साळचो गोणो चिकून धर हातीन कायटा सांग रे हातीन कायटा सांग सांग चल गोवाच्या सोडी 10 20 30 60 80 90 100 उचूत असा कसा बायूला घुसपाला काळोखातल्या हावक्याक भी आला असा कसा बायूला घुसपाला काळोखातल्या हावक्याक भी आला बायूलाच्या फुगले मोठे मोठे गाल पाण्यानं भरले डोळे लाल लाल पाण्यानं भरले डोळे लाल लाल 1 2 3 अमेठी बायूल्याक हसांकर कॉमेडी आदा पादा कोण पादा काळो घातलो हावको पादा आमडूस करेल फुस आमडूस करेल फुसक्या हावक्यान मारली ठुस फुसक्या हावक्यान मारली ठुस खेळूचा येईल खेळूचा येळ खेळाक जमलो पोराट्याचो मेळ रडी नको पिडी नको काढू नको काळ हसण्याचा खेळल्या ग हतियाचा बोळ खेळूच येईल खेळूच ये खेळाक जमलो पोराट्याचो मेळ खेळूच येईल खेळूच ये खेळाक जमलो पोराट्याचो मेळ खेळाक जमलो पोराट्याचो मेळ खेळाक जमलो पोराट्याचो मेळ आशिल्लो न्ही गो खेळ हय खूब मजा आयली अरे ती सगळी कितली उमेदीन हांगा जमल्यात कळ्ळें तांकां येवकार दिवया तर नमस्कार तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत आनी सरकारी महाविद्यालय केपेंच्या जोडपालवान पेटूल पावला केप्यां हांव नेहा गुडे आनी हांव सैशा शेटशिरोडकर आमी दोगांय परत एकदा ह्या सुवाळ्याक तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकारतात ओनू पेटुल्याची मुखेल कार्यावळ मडगांव जाली पेटणांतल्यान नवी पुस्तकां शाणी मस्ती 7 सीडी सगळी शाणी मस्तींतली पदां आशिल्लो पेन ड्रायव्ह ऑनलायन शिक्षणीक साहित्य अश्यो साबार गजाली भायर सरल्यो भायर पुस्तक प्रदर्शनाक तुमी त्यो पळयल्याच आसतल्यो आनी विकतय घेतल्या आसतल्यो अशी आस्त बाळगिता जर घेवंक ना जाल्यार घरा वतना मुजरत घेयातच आनी ह्या औपचारीक कार्यावळी उपरांत आनीकय सादरीकरणां उरल्या ती चुकोव नाकात दर वर्सा कोंकणी भाशा मंडळ पेटलांतल्यान भुरग्यांक गरजेचें आशिल्लें साहित्य तांकां आकर्शीत करपी आनी शिक्षणीक मळार गरजेच्यो आशिल्ल्यो सुविधा दिवपाचो यत्न करता तशेंच तांचे मदीं वाचनाची आवड निर्माण करपाचो आनी संगीताची अभिरुची गोंयांतल्या लोक प्रकाराच्या माध्यमांतल्यान तांची वळख घडोवपाचो यत्न करता बाल साहित्यांत ल्हान काणयो पदां बडबड गितां शाळां खातीर तकटे चित्रबोध अशा तरेचें साहित्य मंडळ निर्माण करता ल्हान भुरग्यांक वाचनाची संवय लागची म्हणून मंडळ नेमान पुस्तकाची निर्मणी करता हें साहित्य तयार करता आसतना भुरग्याची मानसिकताय तांच्यो आवडी काळा प्रमाण तांच्या आवडीत जाल्ले बदल कोंकणी भाशेंतल्यो विविध
शैली वेगवेगळे विषय हांचो समावेश करता. हे खातीर बाल साहित्य बरोवपी लेखका खातीर नेमात कार्यशाळा आनी राष्ट्रीय स्तरावेल्या जाणकारा कडल्यान मार्गदर्शन मेळटा. हे करतना कोंकणीतले बाल साहित्य लेखक, अनुवादक, चित्रकार, संगीतकार, गीतकार हांणी एक मिशन स्विकारून स्वताक ह्या कामाक जगून दिला. ह्या सगळ्या वावरात आमकां सदांच आमच्या बऱ्या मातपांचो आदार लागता. आयज आमच्या सांगाताच अशेच कांय व्यक्ती आसात. हांव कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषाबाई सिंगबाळ हांचे लागीं मागतां की तांणी आमच्या आयच्या मानेस्तांक घेवन माचयेर येवचें. तुमच्या सगळ्या लागीं मागणी आसा की ताळ्याच्या गडगडान आमच्या मानेस्तांक तुमी माचयेर आपोवचें. आमकां सदांच आदार करपी कोंकणी भाशेक आपल्या पुण्यातल्या सिटी प्रायड स्कुलात मानाची सुवात दिवपी औद्योगिक तंत्र शिक्षण संस्थेची संचालक डॉक्टर अश्विनी जांभेकर कुलकर्णी. तशेंच मानाचे सोयरे म्हूण लाभल्या ज्येश्ठ लेखक भोमानेश जेस फर्नांडीस ज्यांच्या लेखनांतल्यान आमकां सदांच प्रेरणा मेळत आयल्या. अंबानीच्या होली क्रॉस कॉन्व्हेंटच्यो मुख्याध्यापक सिस्टर सेवेरीन पिंटो जे शिक्षणाच्या मळार भोव मोलादी काम करतात. तशेंच सरकारी महाविद्यालय केपेचे प्राचार्य डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्यजी जांचो सदांच भाशा मंडळाक तेंको मेळटा. आता मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषाबाई सिंगबाळ हांचे लागीं की तांणी मानाची भेट दिवन आयच्या सोयऱ्यांक येवपाचें. कार्यावळ सोपोवंक ज्या शाळांनी नाच सादर केला आनी करपाचे आसात तांच्या सगळ्यांचो आमी भोवमान करूंक सोदतात. मागता दर एका शाळेच्या प्रतिनिधी नांवां घेता तशें माचयेर येवन आपली भोवमान भेट स्विकारची. सगळ्यांत पयलीं श्री शारदा इंग्लीश हायस्कूल कुडचडे. मागता जेस बाबा लागीं की तांणी मानाची भेट दिवन आमचो मोग तांचे मेरेन पावोवचो. श्री शारदा इंग्लीश हायस्कूल कुडचडे. भुरग्यांचो शिक्षकान तांचो प्रतिनिधी म्हूण येवन ही भेट स्विकारची. श्री शारदा इंग्लीश हायस्कूल कुडचडे. खंयचोय भुरगो जावं शिक्षक उत्कर्ष हायस्कूल रिवणा. उत्कर्ष हायस्कूल रिवणा हांच्या खंयच्या एका प्रतिनिधीन येवन ही भेट स्विकारची. तुमच्यो ताळ्यो उड्यो पडच्यो न्हय. देव बरें करूं जेसबा.
फुडले सुवातेर युनियन हायस्कूल सांगे म्हाका सिस्टर सेवेरीन हांचे लागीं की तांणी मानाची भेट दिवन शाळेचो भोवमान करचो. युनियन हायस्कूल सांगे. ताळ्यांच्या गडगडान तांची उर्बा वाडपाची. फुडले सुवातेर न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कुडचडे. न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कुडचडे. म्हाका सिस्टर सेवेरीन हांचे लागीं की तांणी भोवमान दिवचो. देव बरें करूं सिस्टर सेवेरीन. फुडल्या सुवातेर टायनी टॉट स्कूल केपें म्हाका जयदीप सरा लागीं की तांणी ह्या शाळेक भोवमान भेट भेटोवची. टायनी टॉट स्कूल केपें. फुडल्या सुवातेर शारदा कला साधना कुडचडे म्हाका जयदीप सरा लागीं की तांणी ह्या शाळेक भोवमान भेट भेटोवची. शारदा कला साधना कुडचडे. देव बरें करूं सर. फुडले सुवातेर सर्वोदय शिक्षण संस्थेची मुळावी शाळा म्हाका अश्विनी ताई हांचे लागीं की तांणी मानाची भेट दिवन शाळेचो भोवमान करचो. फुडले सुवातेर होली क्रॉस इन्स्टिट्यूट केपें म्हाका अश्विनी ताई कडेन की तांणी भोवमान दिवचो. होली क्रॉस इन्स्टिट्यूट केपें. सावड्डे हांच्या लागीं की तांणी आपली भोवमान भेट स्विकारची. म्हाका अश्विनी ताई लागीं की तांणी ह्या भोवमान भेटेंतल्यान आमचो मोग तांचे कडेन पावोवचो. तुमचो ताळ्यांचो गडगड कमी जावचो न्हय. फुडले सुवातेर सरकारी माध्यमीक स्कूल आंबावली म्हाका अश्विनी ताई कडेन की तांणी भोवमान दिवचो. सरकारी माध्यमिक स्कूल आंबावली. देव बरें करूं अश्विनी ताई. आतां तर आमचे हे माणकुले सूत्रसंचालक जाणी आपल्याल्या निवेदनांतल्यान तुमकां हसयलें खेळयलें आनी ही कार्यावळ सोबयली आनी अशेंच सोबयत रावतले. तांचो भोवमान करनासतना ही कार्यावळ पुराय कशी जायत.
तर आमच्या माणकुल्या लागीं मागता की नांवां घेता तशें हांगा येवन भोवमान भेटयतल्यान आमी केल्ली तांची लुकतुबाय स्विकारची. सगळ्यांत पयले सुवातेर बाब एम भट मागता जेस बाबा लागीं की तांणी ताची अपुरबाय ह्या भोवमान भेटयतल्यान करची. फुडले सुवातेर बाब शिवांक अत्रे काकोडकार म्हाका जेस बाबा लागीं की तांणी हो फुडले सुवातेर म्हाका अश्विनी ताई लागीं की तांणी भुरग्यांक मोगाची भेट दिवची. बाब आरव तुळशीदास नायक, पाच स वर्साच्या माणकुल्यांनी येदे व्हडले माचेर येवन सूत्रसंचालन केलें देखून तांच्या खातीर व्हडा मोठ्यान ताळयो जावनी. बाय कश्वी वैभव काळे, म्हाका अश्विनी ताई लागीं की तांणी भुरग्यांक भेट दिवची. स्पर्श सिद्धेश काकोडकर, म्हाका अश्विनी ताई लागीं की तांणी भुरग्यांक भेट दिवची. स्पर्श सिद्धेश नायक, मोठ्यान ताळयो जावच्यो स्पर्श बाबा खातीर. देव बरें करूं अश्विनी ताई. म्हाका आयची मुखेल सोयरी डॉक्टर अश्विनी जांभेकर कुलकर्णी हांचे कडेन की तांणी आयचें उलोवप करचें. गुड इव्हनिंग. उत्तर दिसत नाहीये. हॅलो हॅलो, कॅन यू हिअर मी? सगळ्यात पहिल्यांदा विचारायचं आहे की किती आया आल्या आणि किती बाबा आले? किती आया आले? हात जरा जोरात वर करा. यू शुड बी प्राऊड. आणि किती बाबा आले? मायनॉरिटी. सगळ्या बाबांनी अन्वेषाबाईंना नंतर जाऊन भेटायचंय, न आलेल्यांनी. ह्याचं कारण असं की इट इज सो व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी मोटिवेट आवर चिल्ड्रन फॉर सच थिंग्स. मला खूप खूप अभिमान आहे की आपण कुठेतरी छोट्या मुलांवर काम करतोय. मोठ्यांसाठी खूप लोक काम करतात. दे डू लॉट ऑफ थिंग्स. कारण सगळीकडे कुठेतरी असं वाटत असतं जॉब मिळाला पाहिजे, फायनान्शियल सिक्युरिटी पाहिजे, मुलांचं आयुष्य पुढचं चांगलं गेलं पाहिजे. अरे पण तुम्ही काय करता जेव्हा ती मुलं शाळेत असतात तेव्हा आपण काय म्हणतो? बाकी काहीच करायचं नाही, फक्त अभ्यास करायचा. मॅथ्स, इंग्लिश, सायन्स हे सगळं महत्त्वाचं आहे. आणि हे सगळं नाच गाणं नंतर कधीतरी. पण आयुष्यात जगण्यासाठी आणि चांगलं जगण्यासाठी फक्त पैसे आणि करिअर नसतं उपयोगी. देर इज समथिंग मोर टू दॅट अँड दॅट इज ऑल दिस वॉट यू आर डुईंग टुडे. कारण मी एक खूप मोठी रेंज बघितली, अगदी KG to PG PhD पर्यंत. पण सगळ्यात आनंद जो असतो, जी फॉर्मेटिव्ह एज असतं मुलांचं, ते शाळेत असतं. आणि ते सुद्धा प्रायमरी स्कूलमध्ये. म्हणून सगळ्यात खूप खूप अभिनंदन कोकणी भाषा मंडळचं की दे आर वर्किंग विथ स्मॉल चिल्ड्रन अँड दे हॅव डिसाइडेड टू फोकस ऑन स्मॉल चिल्ड्रन. खूप महत्त्वाचं आहे. आणि तुम्हाला सगळ्यांना, तुम्ही सगळे गोव्यातले लोक खूप भाग्यवान आहात की ते तुमच्याबरोबर काम करतात. कारण पुण्याला ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट म्हटलं जातं. आपण सगळे ऐकतो की सगळ्या मोठ्या मोठ्या संस्था, युनिव्हर्सिटीज, विद्यापीठं सगळी पुण्यात आहेत.
पण जो उत्साह, जी कला, जी सृजनशीलता मला इथे दिसते ती पुण्यात कुठेतरी कमी पडते असं वाटतं. म्हणून आज मी ऑफिशियली असं म्हणतेय की जी सृजनशीलता मला इथे दिसते, गोव्यात दिसते, जो सेल्फलेसनेस टू वर्क टुवर्ड्स द मदर टंग दिसतोय, त्याच्यामुळे मी इथे आले. कुठेतरी जेव्हा आपण आपल्या मातृभाषेपासून, आपल्या गावापासून, आपल्या लोकांपासून काही कारणासाठी लांब जातो आणि मग ते लांब जात जात कुठेतरी आपली रूट्स आपण विसरतो. हळूहळू आपल्याला असं वाटायला लागतं की आपण डिस्कनेक्ट होतोय, आपला अँकरिंग इफेक्ट जातो. आत्ताच्या पालकांनी ह्याची पण तयारी करा की तुमची मुलं कदाचित भारतातही राहणार नाही. पण पूर्वी असं असायचं की ते कुठल्या तरी मुंबई पुण्याला जायची कामासाठी, पोटापाण्यासाठी, पण कुठेतरी ती खंत राहून जाते की मी माझ्या प्रदेशासाठी काय केलं, माझ्या भाषेसाठी काय केलं. म्हणून औद्योगिक तंत्रशिक्षण संस्थेच्या सगळ्या ट्रस्टीज जे कोकण आणि गोव्याचे होते, आज आमच्या संस्थांमध्ये जवळजवळ 10,000 विद्यार्थी शिकतात वेगवेगळ्या लेव्हल्सवर. आणि तरी असं कायम वाटलं की आपल्या कोकणी भांडवांसाठी आपण काय करू शकतो, गोव्यात आपण काय करू शकतो. पण हा विचार जरी केला तरी आपल्याला अशी चांगली लोकं मिळायला पाहिजेत. दोज पीपल हू कुड वर्क विथ द सेम थॉट्स अँड सेम प्रिन्सिपल्स. अँड समवेअर आय थॉट when I met Chetan Acharya a few years back and now Anvesha, I felt that the search ends here. आणि आम्हाला कुठेतरी असं वाटलं की एक खूप भरघोस काम त्यांच्याबरोबर करावं. जेवढं शक्य आहे त्यांनी जेव्हा जेव्हा म्हटलं तेव्हा मदत आम्ही केलीच, पण अजूनही जास्त मोठी मदत करण्याची किंवा त्यांच्याबरोबर काम करण्याची, मदत हा थोडासा चुकीचा शब्द आहे, बरोबर काम करण्याची खूप इच्छा आहे आणि मला खात्री आहे की ते आम्ही नक्की करू शकू. आज मला असं सांगायचं आहे तुम्हाला सगळ्यांना पालकांना आणि शिक्षकांना की आपण एका स्पेसिफिक थॉट प्रोसेसनी आपलं सगळं शालेय शिक्षण केलं, पुढे आपण आपल्या नोकऱ्या केल्या, पण द काइंड ऑफ जॉब्स दॅट आर गोइंग टू बी देअर आफ्टर फ्यू इयर्स वेन आवर चिल्ड्रन विल स्टार्ट वर्किंग विल बी कम्प्लिटली डिफरंट दॅन वॉट वी आर टुडे. आपल्याला जे जॉब्स आपण आत्ता आपल्या समोर दिसत आहेत, इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, CAs अँड वॉट नॉट, ते राहणारच नाहीत कदाचित. आज ऑनलाईन जेव्हा गेली 2 वर्ष कोविड आला तेव्हा आपल्या सगळ्यांचं पूर्ण सगळं भावविश्य कोलमडून गेलं. आपल्याला कळलंच नाही की हे सगळं कसं होऊ शकतं. सुरुवातीला वाटलं की अरे ऑनलाईन शाळा कशी असू शकते, पण 2 वर्षात आपल्याला कळलं की ऑनलाईन शाळा होऊ शकते, राईट. असं खूप गोष्टी बदलणार आहेत आणि आय थिंक तेव्हा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, कला या सगळ्यांना प्रचंड महत्त्व येणार आहे. तेव्हा आता त्याच्याकडे एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटी म्हणून न बघता तो जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे असं त्याच्याकडे बघा, त्याला महत्त्व द्या. आज हे सगळे जे पालक आहेत मला खात्री आहे की त्यांच्या शाळेनी आणि त्यांच्या शिक्षकांनी भरघोस त्यांना प्रोत्साहन दिलंय म्हणून हे होतंय, पण हे घराघरात व्हायला पाहिजे. आणि एक एज्युकेशनिस्ट म्हणून मी तुम्हाला सांगते की जर मुलं आनंदी नसतील तर ती यशस्वी नाहीत असं म्हणता येईल. म्हणजे अकॅडमिक एक्सलन्स इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ बिंग सक्सेसफुल, इट इज नॉट एव्हरीथिंग. सो जर आपल्याला आपल्या मुलांना यशस्वी बनवायचं असेल तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे त्यांना आनंदी बनवायला पाहिजे. आणि त्या आनंदासाठी आय थिंक पेटूल इज डुईंग अ ग्रेट जॉब. मला आवडेल की हे पुण्यात सुद्धा होईल काही वर्षांनी. आमच्या पुण्यात पण कोकणी लोक आहेत, आमच्यासारख्यांना कोकणी शिकायची पण त्यामुळे गरज पडेल. आणि मला आनंदाने वाटायला माझी टीचर आहे कोकणीची, आय एम ट्राईंग टू डू दॅट, पण अजून गोव्यात येऊन कोकणी बोलण्याची माझी नाही आहे तेवढी तयारी. बट आय होप दॅट नेक्स्ट टाईम आय विल बी एबल टू डू दॅट. सो धन्यवाद सगळ्यांना. आणि सगळ्या आपल्या छोट्या छोट्या कलाकारांसाठी परत एकदा जोरात टाळ्या वाजवूया. आणि सगळ्यांनी शेवटपर्यंत थांबायचं आहे. आपल्या मुलांचा कार्यक्रम झाला की जायचं नाही, ते खूपच चुकीचं आहे, बरोबर ना. मग शेवटच्या प्रोग्रामला फक्त मुलं, शिक्षक आणि आई वडीलच राहणार असं नाही होता कामा. तर सगळ्यांनी शेवटपर्यंत थांबायचंय आणि मग त्या सगळ्यांना मोठं बक्षीस देणार आहे अन्वेषाबाई. सो धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरे करू अश्विनीताई. तुमच्या ह्या उतरांनी दर एक गोंयकाराचे तशेंच कोंकणी आपली मायभास म्हणटल्याचे हड्डे अभिमानान मुखार सरला आसतलेच. बरोबर तुमच्या आमच्या यत्नांनी कोंकणी भास गोंयभर न्हय तर संवसारभर अशीच परजळीत जायत रावची हेच आनी होच आमचो ध्यास. सगळ्या मानेस्तांक भोवमान भेटयल्ले बद्दल देव बरें करूं. मानेस्तां लागीं मागता की तांणी सभाघरांत आपली बसका घेवची. अरे बरें बाबा, बरें.
कित्याक करता कष्ट सरतली मस्ती मजा केन्ना करतली मस्ती केन्ना करतली बेश्टीच तुगे सरतली एक एक खीण मोलाची जीण एक एक खीण मोलाची जीण नाच म्हज्या वांगडा नाच तू रॉक एंड रोल कष्टांक म्हज्या मोल भांगराचे साठयला ते फुडाराक मेळपाचे कष्टांक मोल भांगराचे साठयला फुडाराक मेळपाचे हाले हात पाय मेळचे ना काय हाले हात पाय मेळचे ना काय उडटा उडटा पडशी दिग दिग दिन रॉक एंड रोल अरे हांव एकटो That's rock and roll अरे हांव एकटो नाचता गायता उडटा बसता नाचता गायता उडटा बसता घुमता हांव गोल 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 हे दिग दिग दिन हांव मोयक फिन दिग दिग दिन हांव मोयक फिन तुरु 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 शिस्तीन काम करता फटाफटी पट्टा दीस रात सरसर पाऊस अडकून पडला सोंसाना उपास पट्टा दीस रात सरसर पाऊस अडकून पडला घट्टा उपास करू कितें आतां कसा विस जाता करू कितें आतां कसा विस जाता सुट्टा म्हजो ए ए ए ए तो कितलोय पावस पडू दीस रात रोळीत म्हज्या खाणा जेवणाची रास कितलोय पावस पडू दीस रात रोळीत म्हज्या खाणाची रास तिक तिक धीन हांव मोयक फिन तिक तिक धीन हांव मोयक फिन चिंतून केल्यार सुखी जाता जीण रॉक एंड रोल अरे हांव एकटो रॉक एंड रोल अरे हांव एकटो नाचता गायता उडटा बसता नाचता गायता उडटा बसता उडटा हांव गोल 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 तिक तिक धीन हांव मोयक फिन तिक तिक धीन हांव मोयक फिन तुरु 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 शिस्तीन काम करता फटाफटी शंकासूर
बोका खाता मोठा मोठा गिल्टा वाड वाड वाटता फूक फूक फुकता बोका बोका खाता मोठा मोठा गिल्टा वाड वाड वाटता फूक फूक फुकता पत्रे जाऊ रबर जाऊ ग्लास पेपर प्लास्टिक जाऊ पत्रे जाऊ रबर जाऊ ग्लास पेपर प्लास्टिक जाऊ खाऊन 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 सोपोन आताची हाव खाऊन 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 सोपोन आताची हाव कोण 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 नरकासूर भस्मासूर भक्कासुरा भाव नरकासूर भस्मासूर भक्कासुरा भाव वाव 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 कोयरासुराचे नाव वाव 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 कोयरासुराचे नाव रस्त्या वाटेर बसता गटार नाल्यात लिपता वाळ वाळीन खेळता शेता बटान नाचता रस्त्या वाटेर बसता गटार नाल्यात लिपता डोंगर जाव दर्यो जाव तळी राना न्हंय जाव डोंगर जाव दर्यो जाव तळी राना न्हंय जाव हांगा जाव थंय जाव सगळ्यात ताची धाव हांगा जाव थंय जाव सगळ्यात ताची धाव अरे कोण 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 ए नरकासूर भस्मासूर बक्कासुरा भाव नरकासूर भस्मासूर बक्कासुरा भाव वाव 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 कोयरासूर ताचे नाव वाव 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 कोयरासूर ताचे नाव पिट्टा दाणा बेणा किट्टा गाण गाणी निता लान वड विट्टा ओ मोजा बीग पिट्टा दाणा बेणा किट्टा गाण गाणी निता लान वड विट्टा बाजार जाऊं पिकनिक पार्टीज फेस्ट जाऊं बाजार जाऊं पिकनिक पार्टीज फेस्ट जाऊं बऱ्या जाऊं आयटाक जाऊं सगळ्या गोदीस राव बऱ्याक जाऊं आयटाक जाऊं सगळ्या गोदीस राव अरे कोण 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 अरे कोण सांगो नरकासूर भस्मासूर बक्कासुरा भाव नरकासूर भस्मासूर बक्कासुरा भाव वाव 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 कोयरासूर ताचे नाव वाव 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 कोयरासूर ताचे नाव
काजुल्याचे झाड काजुल्याचे गायतारान फुलबाक्या गाय गायतारान फुलबाक्या गाय वावताना सोडून सगळे भान सगळे भान सायला वाटवार मोरावाली शिरंगार सायला वाटवार मोरावाली शिरंगार रान्या बोल्या भार तेंगशेर वैर परजळटा तेंगशेर वैर परजळटा झाड काजुल्याचे परजळटा झाड काजुल्याचे झाड चवल्ला पाना पानात पाऊस शिवल्ला शिवल्ला झाड चवल्ला पाऊस शिवल्ला फुला फुला पाना पाना कळ्या कळ्या पाऊस शिवल्ला फुला फुला कळ्या कळ्या उजवाड परमळला उजवाड परमळला तेंगशेर झाड पालेला तेंगशेर झाड पालेला झाड काजुल्याचे पालेला झाड काजुल्याचे पालेला वैल्या वैल्या डोंगरात फुलाला मोगरा सैमा तुझ्या माटवात उत्सव झाला अरे वैल्या वैल्या डोंगरात फुलाला मोगरा सैमा तुझ्या माटवात उत्सव झाला उड 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 बिब्या मात्या वेल्यान चंद्रीमचा नेता चंद्रीमचा नेता रान बिब्या मात्या वेल्यान चंद्रीमचा नेता चंद्रीमचा नेता कळेरीच्या हातात घालून हात स्वप्न स्वप्नेता स्वप्न स्वप्नेता मळबा मेरे वारपा पुट्टर मळबा मेरे वारपा पुट्टर कुळकुळ दर्या देगे नैच्या शिमेर वावता कुळकुळ दर्या देगे नैच्या शिमेर तेंगशेर पैस झाड फुलला तेंगशेर पैस झाड फुलला झाड काजुल्याचे झाड काजुल्याचे उड उड भौरा उड 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 उसूच डोंगरा उड 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 रे भौरा उसूच डोंगरा तेंगशेर पैस लिग लिगता तेंगशेर पैस लिग लिगता झाड काजुल्याचे झाड काजुल्याचे गायतारान फुलबाक्या गाय गायतारान फुलबाक्या गाय आणि भावताना सोडून सगळे भान सगळे भान सगळ्यांक नमस्कार आणि उपकाराचे उलोवप करचे पयलीं आयच्या ह्या कार्यावळीचे फॉर्मल कार्यावळीचे सूत्रसंचालन करपी आमची दोन भुरगीं नेहा गोडे आणि साईशा शिरशिरोडकर हांकां मागतात आनी माचेर येवचे आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगवाड हांकां मागतात आनी माचेर हे आमचे आदेश दीत तांचे कडेन पावोवचे बरें करूं आयच्या ह्या कार्यावळीक सगळ्यांक आमकां आदार लागला खास करून पुणा सावन आयल्यो आश्विताई हांचे आमी खूब काळजासान उपकार आसात भाशा मंडळात दर एक कार्यावळीक दर एका प्रकल्पाक तुमी आमकां सांगात दिला फुडार कसो आसतलो ही आमकां आस्त आसा तुमकां देखून तुमचे ह्या वेळार हांव उपकार मानता कोंकणी साहित्यीक आनी साहित्याचे विजेते गोमनस्तर जेएसपा फेर्नांडीस ह्या जाणट्या पिरायेचेर आमचे मदीं आसात तुमचे आमी खास उपकार मानतात सिस्टर सेवेरिना पिंटो सिस्टर्स तुमकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात ह्या कॉलेजीचे प्राचार्य डॉक्टर जयदीप सर भट्टाचार्य आमकां दर एका कार्यावळीक आमकां ताचो आदार लागता सर तुमकां ह्या खेरीत आमी ह्या वेळार उपकारी आसात सगळ्या स्कुलाचे हेडमास्टर मॅनेजमेंट टिचर्स आणि पेरंट हांचे आमी सदांच उपकारी आसतले भाशा मंडळाच्या दर एका कार्यक्रमाक आमी उलो मारतात आनी तुमकां आमकां सदांच सांगात मेळत आयला फुडाराक असोच मेळटलो अशें आमी आस बाळगितात
आजच्या कार्यावळीचे सूत्रसंचालक की माणकुल्या भुरग्यांक आयान कश्वी आरव स्पर्श आनीक शिवांग हांचे आनीक नेहा आनीक साईशा हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटात. कोंकणी भाशा मंडळाचे कर्मचारी आर्किडीचो स्टाफ हांचे ह्या वेळार आमी दिनवास आसतात. आमकां सदांच सावंड खूब बरे तरेन पावोवपी लोकां मेरेन पावोवपी आमचो इश्ट प्रवीण बाब बेडेकर ह्या वेळार तुमकां आमी उपकार मानतात. आनी आमची प्रेस आनी मिडिया एकनाथ बाब हांगा आसात तुमचे आमी काजा आसात देव बरें करूं म्हणटात. सगळ्यांक आमी उपकारतात आनी ही कार्यावळ सोंपली अशें जाहीर करतात. सगळ्यांक देव बरें करूं.